पणजी महापालिकेची सोमारादीस बसका जाली। बसकेन चडशे विशय चर्चेक आयिल्ले। महापालिका हागणदारी मुक्त करपाच्या हेतान पावलां घालता। त्या संबंधान सुलभ शौचालयाक कंत्राट दिला। तशेंच राजधानीन वचत थंय दुकानांचे फलक लायतात ते एक सारके आसचे म्हूण पावल उबारपाचें थारायलां, अशी माहिती महापालिकेचो महापौर उदय मडकयकारान बसके उपरांत पत्रकारांक म्हायती दिल्या। आयची मिटिंगे आमी पणजे ODF म्हणजे ओपन डेफिनेशन फ्री डिक्लेअर केल्ले आसा आनी ज्या जाग्यार आमकां टॉयलेट जाय थंय आमी 310 टॉयलेट आमकां गव्हर्मेंटान आमकां फंड दिल्या अंडर 14 फायनान्स आनी ताका जे टॉयलेट पयलीं आमी परमिशन घेतलेले तांकां सकयल फ्लोरिंगाक टायल्स आनी एक हायटेक टायल्स आसा परत रिवायज इस्टिमेट करून आमी गव्हर्मेंटाक धाडले, तेजे अप्रुवल आयले आनी इमिजिएटली आमी ते हेका आमच्या सुलभ शौचालय हांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचें आसा आनी बाय म्हाका दिसता बाय नोव्हेंबर पर्यंत दिवाळे पर्यंत जे 310 टॉयलेट आमी सगळ्यांनी सजेस्ट केला डिफरंट वॉर्डांनी ते सगळे जातले। समज जर कमी पडटा जाल्यार आमी गव्हर्मेंटाक परत रिक्वेस्ट करतले की आमकां आनीक टॉयलेट जाय पडल्यार, पूण अशें 310 टॉयलेट आमकां दिसता की चडशे आमी पणजेन सगळ्यांक आमी आमची नीड पणजेन आमी जे रिक्वायर्ड आमकां हें रिक्वेस्ट केल्ले त्या प्रमाणे आमचे ते सगळे टॉयलेटी बांदून जातल्यो। डिफरंट एरिया आसा रायट फ्रॉम दोनापाल एरिया टू रिबांदार एरिया, प्रत्येकाच्या वार्डान आपापल्या कावन्सिलरांनी रिक्वेस्ट केल्ली त्या प्रमाणे सर्वे केल्या, आमचे इंजिनियर वचून त्या प्रमाणे सर्वे केल्या, त्या प्रमाणे कोणाक टॉयलेट ना त्या प्रमाणे ते दिल्ले आसा। पयलीं कितें आसलें की अंडर हेल्थ एक्ट फक्त उदकाक आनी हेका हें आसलें आमच्या लायटीच्या हेका अंडर कोणाकूय दिवंक जाय रायट टू हें, गव्हर्मेंटान तो एमेंड करून टॉयलेटूय कंपल्सरी म्हणजे भाटकाराचे थंय ऑब्जेक्शन आसूंक जायना आनी पूण ते लिगली कोणाक तो रायटूय आसना, टॉयलेटी फक्त ताका गरज म्हणून दितले आमी, ताका लिगल क्लेम करूंक मेळचें ना ती बाबा प्रॉपर्टीचेर। फाल्यां ओनराक जाय तर केन्नाय तो कितें कन्स्ट्रक्शन करूंक जाय समज वॅलीड रिजन आसा तो डेमोलिश करूंक शकता, आपली बिल्डींग बांदपाक जावं कित्याक अशें ते हितून हें आसा। हांवें आतां सायनबोर्ड प्रेजेंटेशन दाखयलां पळय, खरेंच आमी गोंयान म्हाका दिसता आमी पयलींच CCP आमची मुन्सिपल हें की एक चार्ल्स कोरिया फावंडेशनान एक आमी आतां न्ही पयलीं करपाक लायलें हांकां की एक युनिफॉर्म सायज बरें दिसता अशें। आतां ताणें सांगलें अशें सांगलें कोण एक बोर्ड बेश्टो तसो लायता, कोण आनी खंय बोर्ड लायता जावं आनी कितें करता आनी एक अगली लूक कशें दिसता म्हणजे एक बरें पळोवपाक दिसना पणजे कॅपिटल सिटी जाल्यार। तेणें आतां प्रोपोजल दाखयला, आतां जे कोणी ऑलरेडी सायन बोर्ड्स लायिल्ले आसा तांकां आमी फोर्स करूं शकता काय कितें तें पळोवंक जाय, पूण न्यू बिल्डींग जेन्ना जातल्यो तेन्ना आमी डेफिनेटली आमी लोकांक रिक्वेस्ट करूं शकता, आमी एक बाबा इतकेच तुजे सायनबोर्ड आसचो आनी हो तुवें अमकोच सायनबोर्ड तुवें ह्या सायजीन तुवें लावचो युनिफॉर्म, म्हणजे दिसपाक एक बरें दिसतलें। इवन तेणें सांगलां सायनेजीस ऑफ पे पार्किंग नो पार्किंग हेजेर सुद्दां एक बरो एकूच सायज आसचो, दिसपाकूय बरें दिसतलें। तेजेर आमी विचार करतले, ताजो रिपोर्ट जो आला तो फुडें आमी डिस्कस करून आमच्या भितर तो एडॉप्ट करपाचो काय ना ते फुडल्या मिटिंगान आमी ठरयतले। हय सेवेचें कितें जालां आमी पोल्युशन बोर्डान खूब जाणांक नोटिसी धाडल्यो म्हणजे सातिनेज जावं खुबशे जाणांक की तुमची सेवेज तुमची जॉयन केल्ली ना तेन्ना तुमचे आमी डेमोलिश करता घरा म्हणून। तेजेर जी लो लायन एरिया आसा जी सेवेजीक आतां ते कितें न्यू म्हणजे सक करून हें करपाचें PWDन आमकां सांगलां की सगळ्या घरांक आमी कनेक्शन दिता सेवेज लायन ओडून। पावसा खातीर तांकां काम करूंक मेळूना म्हणून आतां पावस सोंपल्या उपरांत आफ्टर गणेश चतुर्थी आमी तेंची मिटींग घेवन इमिजिएटली सगळ्यांक कनेक्शनां दिवपाक आमी लायतले।